आमचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकार हांच्या वाडदिसा निमतान तांणी औचित्य साधून तांणी जे हमटी डमटी स्कूल आसा ताच्या फुडलो जो एरिया आसा जो एक मेजर ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो, ल्हान ल्हान भुरगीं हांगा शिकता आनी हो ब्लॅक स्पॉट सदांच ह्या भुरग्यां खातीर म्हणजे जेन्ना कचरो उडयता घाण येता आनी इट्स अ हेल्थ हॅजार्ड म्हणून आज हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक बरे तरेन तांणी हांगा ट्री प्लांटींग आनी कॉन्क्रीट घालून तांणी हांगा बरें क्लीन केलां. तांणी सांगलां तशेंच म्हज्या लोकां कडेन आव्हान आसा, जाता तितले आमी तुमकां सर्वीस दिवपाक प्रयत्न करता की आमचे वास्को आमचे वाडे आमी क्लीन दवरपाक आनी तातूंत तुमचें सहकार्य असल्या शिवाय कितेंच शक्य ना. आमी कितलेंय क्लीन करूं, लोकांचो जर सपोर्ट ना, लोकांचें जर सहकार्य ना जाल्यार ते क्लीन करून फायदो ना. 2 दिसां खातीर क्लीन उरून कांयच फायदो ना. सो हांव परते एकदां अपील करता सगळ्या लोकांक, आमचे जे गार्बेज कलेक्टर्स आसा तांकां खूब त्रास पडटा सगळे तुमचे हें करतना, ताच्या खातीर ही सायकलूय तांणी केल्या. पूण म्हणून तुमकां अपील आसा की तुमी तुमच्या वाटेंतले म्हणजे तुमचे एक ल्हानशें एक हें करप म्हणल्यार तुमी तुमचो कचरो भायर उडयनाकात. जाता जाल्यार आमकां आनी जाय कांयच एक्स्ट्रा कितें आसत जाल्यार आमकां कॉल सुद्दां केले न्ही आमी त्या लोकांक परती धाडटा. सो एकूच अपील आसा आनी परत एकदां तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन करता कित्याक तांणी ह्या वाड्यार खुबशीं कामां म्हणजे म्हाका दिसता रायट फ्रॉम ताची मिसेस सुद्दां आशिल्ली तेन्ना कावन्सिलर आशिल्ली तेन्नाच्यान तांच्या ह्या वाड्या खातीर कितें ना कितें करपाची तांची खटपट चालूच आसा. हांव तांकां विश करता की अशेंच बरें काम तांच्या हातांतल्यान जायत रावलें. ताचो प्रॉब्लम ह्या वातावरणात म्हाज्या वाड्यार ड्रायव्हराचेर डार्क स्पॉट हांगा खूब मॅच जाताले. लोक आमी 1000 फावटी हो क्लीन केला आसतलो, खूब फावटी म्हणजे खूब फावटी 500 स्पिड्यार जाल्ले. फुडें स्कॉलूय आसा धाकट्या भुरग्यांचे. लोकांक तेचें कांय सुचोवणी दिसना, कांय दूख दिसना, तरी पण लोक उडयताले. इवन काल पासून जेन्ना आमी क्लियर केलें आनी आमी रेडी केलें तरी पासून रातचे हाडून उडयले. हांव लोकांक सांगता, इतलेंच सांगता, कचरो मातसो सेग्रिगेट करून आमच्या जो कर्मचारी आमचो साफ सफाई करपी तेच्या हातीन दिवचो, हांगा उडोवचो न्हू. सांगून थकले आमी कॅमेराय लायला. आतां आमी ओगी रावपाना. जो कोण उडयतलो ताका आमी ताचो फोटो आमी हायलायट करतले, मे बी फेसबुकाचेर घालतले, टीव्हीचेर घालतले. फुडल्या म्हयन्यान म्हाजो कार्यक्रम आसता ताचे व्हडले स्क्रिनीचेर पण आमी दाखयतले. पूण खंय तरी ते लज आसा जाल्यार तुमी मातसो उडोवं नाका. खंय प्रॉब्लम जाता, पयशांचो प्रॉब्लम जाता, कोणाक 60 रुपया दिवपाक जायना, ते पासून आमी भरपाक रेडी आहा, ते आमी दिवंक शकता. पूण कचरो भायर उडोवं नाका. इतलेंच तुमकां दिसता तुमचे कडेन घाण आसा ते आमचो साफ सफाई कर्मचारी व्हरना जाल्यार तुमी आमकां फोन मारा, आमी स्पेशल आमची गाडी धाडटा, तेन्ना आमी तो दिवंक शकता. ही एक सायकल आमी घेतल्या. सायकली घेवपाचें कारण कितें आहा, जेन्ना आमचो लेबर कलेक्टराक वयता तेन्ना तो डबो भरलेलो आसता आनी तो डबो भरण्या कारण ताका ओडपाक खूब त्रास जाता आनी तितून टायरूय पिड्ड्यार जाता आनी डबोय पिड्ड्यार जाता. म्हणून स्पेशली आमी दिल्लीसून ही सायकल मागयल्या एक ट्रायल बेसिसा खातीर. ही सायकल तेणी यूज करची, तेचे डबे दवरचे आनी हाडून हांगा जेन्ना आमचे कचरो खाली जातलो ती खंय तरी व्हरून सायडीक दवरची. कित्याक लोकांचें हितून इंटेंशन कितें आसता, जेन्ना डबो आसा म्हणल्यार हांगा कचरो उडोवपाचो हें आसता, म्हणून हांगाचो डबोच आमी दवरचे ना. आमी डबोय काडटले हांगाचे. पूण लोकांक इतले तुमच्या हितूनसून विनंती करता कित्याक आनीक फुडें आनी हांगा वाड्यार घाण नाका. हे आमच्या वाड्यावयलो एंट्रन्स आसा, बरो दवरया, क्लीन दवरया वाडो तसोच तुमचें घर कशें. थँक्यू. रिएसेसमेंटाचें आमी फुडल्या म्हयन्यान सुरू करता. लोकांचें कशें आसलेलें, लोकांनी घरां मोडली, पोरणी घरां मोडली आनी तेन्ना ते खाली घरांचे हाऊस टॅक्स खाली 100-200 भरताले. आतां तेंच्यांनी 3 मजली बांदल्या पूण ते 200 रुपयाच भरता. ते खंय तरी रिएसेसमेंट जावपाक जाय. तेंच्यांनी ते बंगले बांदले, घरां बांदल्या व्हडली, तेचे पयशे दिवपाचे आनी एसेसमेंटूय करून घेवचो. कित्याक इन फ्युचर तांकां बरो आहा, कित्याक पयलीं रेट कमी आसलेलो, आतां 9.5 पावला. फुडें आनी कितें जाता म्हणून खबर ना. म्हणून हांव लोकांक मागता तेंच्यांनी कॉपरेट करपाचें आनी रिएसेसमेंटाक आमकां सहयोग दिवचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.